पहावया तुझे मुख धावूनिया आलो पहावया तुझे मुख धावूनिया आलो पहावया तुझे मुख धावूनिया जन्मांतरीचे गेले माझे दुःख जन्मांतरीचे गेले माझे दुःख जन्मांतरीचे गेले माझे दुःख जन्मांतरीचे गेले माझे दुःख जन्मांतरीचे धावूनिया आलो पहावया तुझे मुख धावूनिया आलो पहावया तुझे मुख धावूनिया आलो पहावया तुझे मुख गेले माझे दुःख जन्मांतरीचे गेले माझे दुःख जन्मांतरीचे धावूनिया आलो पहावया तुझे धावूनिया आलो या तुझे धावूनिया आलो पहावया तुझे मुख ऐकिले मी होते तैसेची पाहिले ऐकिले मी होते तैसेची पाहिले ऐकिले मे तुझे तैसेची पाहिले ऐकिले तुझे तैसेची पाहिले ऐकिले मी होते तैसेची पाहिले
इच्छा पूर्ण झाली तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण झाली तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण झाली तुका म्हणे तुका म्हणे माझी तुका म्हणे माझी इच्छा तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण झाली काही न राहिली वास नाही 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 तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण झाली तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण झाली तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण झाली काही न राहिली वास नाही 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 तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण तुका म्हणे माझी इच्छा हॅलो हॅलो चेक ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडू
व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता 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 सगळो संसारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू पराशरात्मजू सत्यवती पुत्रो विष्णुलो अवतारू पराशरात्मजू सत्यवती पुत्रो विष्णुलो अवतारू पराशरात्मजू सत्यवती पुत्रु विष्णुलो अवतारू पराशरात्मजू सत्यवती पुत्रु विष्णुलो अवतारू पराशरात्मजू सत्यवती पुत्रो विष्णुलो अवतारू परम भागवतु शुकालो बापुसु 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 महाभारत कारू महाभारत कारू महाभारत कारू महाभारत कारू परम भागवतु शुकालो बापुसो महाभारत कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू एक रूपान अशिलेत वेदांक व्यासु व्यस्त करता
एक रूपान अशिले ते वेदांक व्यासू व्यस्तो करता एक रूपान अशिले ते वेदांक व्यासू व्यस्त करता एक रूपान अशिलेत वेदांत व्यासू व्यक्त करता एक रूपान अशिले ते वेदांक व्यासू व्यस्त करता त्या कारणान वेद व्यासू म्हणू 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 नाव जगांतू वरता नाव जगांतू वरता ज्ञानाचो उजवाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारू ज्ञानाचो उजवाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू काशी मठाचे आराध्य देवा व्यासावरदायका 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 आशीर्वादुदी केदनाई अमका 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 संस्थान नायका संस्थान नायका संस्थान नायका संस्थान नायका आशीर्वादुदी केदनाई अमका संस्थान नायका ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्लेले वेद व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारो ज्ञानाचो ज्वाडो
केदन पर्यंत ओळतली गंगा पवित्र हरिद्वारांतो केदन पर्यंत ओळतली गंगा पवित्र हरिद्वारांतो केदन पर्यंत ओळतली गंगा पवित्र हरिद्वारांतो ओळतली गंगा पवित्र हरिद्वार केदन पर्यंत ओळतली गंगा पवित्र हरिद्वारांतो मंदिर व्यासाले म्हणता अनंतू मंदिर व्यासाले म्हणता अनंतू मंदिर व्यासाले म्हणता अनंतू रप्तले संसारांतू रप्तले संसारांतू ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारो ज्ञानाचो ज्वाडो वेद व्यासाक नमस्कारू ज्ञानाचो ज्वाडो वेद व्यासाक ज्ञानाचो ज्वाडो दिल्ले वेद व्यासाक नमस्कारू श्री वेद व्यासाक नमस्कारू श्री वेद व्यासाक नमस्कारू आता काळी एकच केलंय हां काळी एकच केलं आता वाजव काळी पांढरे दोन तिकडे काळी दोन पट्टी वाजवायची हां मागीर म्हणो हे पट्टी बंद काळे कचरा माईक निघाला दिसला
सिंहासन रत्नजडित सिंहासन वरी शोभे वामांगी सीतामाई वामांगी सीतामाई वामांगी सीतामाई वामांगी सीतामाई वामांगी सीतामाई जगज्जननी माझी आई जगज्जननी माझी आई जगजननी माझी आई जगजननी माझी आई रत्नजडित सिंहासन रत्नजडित सिंहासन वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे रत्नजडित सिंहासन रत्नजडित सिंहासन परिशोभे रघुनंदन परिशोभे रघुनंदन परिशोभे रघुनंदन पश्चात भागे लक्ष्मण पश्चात भागे लक्ष्मण पश्चात पाहि लक्ष्मण पश्चात पाहि लक्ष्मण पुढे अंजनी नंदन पुढे अंजनी नंदन पुढे अंजनी नंदन पुढे अंजनी नंदन भरत शत्रुघ्न भाई भरत शत्रुघ्न भाई भरत शत्रुघ्न भाई भरत शत्रुघ्न भाई चामर ढाळते दोन्ही भाई वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे रत्नजडित सिंहासन रत्नजडित सिंहासन वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे नळनीळ जांबवंत नळनीळ जांबवंत नळनीळ जांबवंत नळनीळ जांबवंत अंगद सुग्रीव विभीषण भक्त अंगद सुग्रीव विभीषण भक्त अंगद सुग्रीव विभीषण भक्त अंगद सुग्रीव विभीषण भक्त देहभूती नेणो काई देहभूती नेणो काई
शरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले समचरण तुझे देखिले ना सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले ना सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले ना सावळे विठ्ठले देवरी
चरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले देवरी टाकले ठाकले उतराया जना उद्धराया जना देवरी टाकले ठाकले उतराया जना समचरण तुझे देखिले चंद्रभागे तीरी पताकांच भार चंद्रभागे तीरी पताकांच भार चंद्रभागे तीरी पताकांचे भार चंद्रभागे तीरी पताकांच भार मिळाले अपार संत जन 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 विठ्ठल 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 नामे विठ्ठल 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 नामे विठ्ठल 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 नामे
चरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले विटेवरी राखले उद्धराया जना उद्धराया जना टाकले टाकले समत तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले चरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले चरण तुझे संत संगतीने थोडी पुण्य राशी संत संगतीने बहु पुण्य राशी विठ्ठला 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 हे संत संगतीने बहुपुण्य गाती संत संगतीने बहुपुण्य गाती संगतीने बहु पुण्य गाठी संत संगतीने बहु पुण्य गाठी मन दास भेटी आज झाला मन दास भेटी आज झाला झाले आज झाली मन दास भेटी आज झाली समचरण 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 तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले विटेवरी टाकले टाकले जना उद्धराया जना टाकले उद्धराया जना समचरण 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 तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समचरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले समाचरण तुझे देखिले म्या सावळे विठ्ठले सावळे विठ्ठले सावळे विठ्ठले हे बोल
बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा. बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा. बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा. बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा. मूळपीठ कोरी भूमिका, 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 मूळपीठ कोरी भूमिका. तेथे नांदे देवी रेणुका, 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 तेथे नांदे देवी रेणुका. बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा, भवानी जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा. ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा, ही माहुरगडची अंबा. लावण्य रत्न चंडिका, 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 लावण्य रत्न चंडिका. ही मूळ सृष्टीची रंभा, ही मूळ सृष्टीची रंभा, ही मूळ सृष्टीची रंभा, मूळ सृष्टीची रंभा, ही मूळ सृष्टीची रंभा, ही मूळ सृष्टीची रंभा, ही मूळ सृष्टीची रंभा, मूळ सृष्टीची रंभा. बोल भवानी जय जगदंबा, 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 बोल भवानी जय जगदंबा. जय जगदंबा, बोल भवानी जय जगदंबा.
माहुरगडची अंबा ही माहुरगडची अंबा ही माहुरगडाची अंबा म्हणे विष्णुदास धरी तिचे पाय 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 विष्णुदास धरी तिचे पाय अखंड चित्ती अवलंबा 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 बोल भवानी जय जगदंबा 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 ही माहुरगडची अंबा ही माहुरगडची अंबा ही माहुरगडची अंबा बोल भवानी जय जगदंबा बोल भवानी जय जगदंबा ही माहुरगडची अंबा ही माहुरगडची अंबा ही माहुरगडची अंबा गडाची अंबा गडाची अंबा लंबोदरा 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 तुझा शोभे सुडा दंड लंबोदरा तुझा शोभे सुडा दंड लंबोदरा तुझा शोभे सुडा
खंड करीतसे खंड दुचिन्हांचा करीतसे खंड दुचिन्हांचा तुझा शोभे शुंडा लंबोदरा तुझा शोभे शुंडा लंबोदरा तुझा शोभे शुंडा करीतसे खंड दुचिन्हांचा तुझा शोभे सुंडा लंबोदरा चतुर्थ आयुधे शोभताती करी चतुर्थ आयुधे शोभताती करी चतुर्थ आयुधे चतुर्थ आयुधे शोभताती करी भक्ताला रक्षिती निरंतर भक्ताला रक्षिती निरंतर भक्ताला रक्षिती निरंतर भक्ताला रक्षिती निरंतर निरंतर भव्य रूप तुझे उंदीर वाहना भव्य रूप तुझे उंदीर वाहना भव्य रूप तुझे उंदीर वाहना नमन चरणा करीतसे 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 तुझा शोभे शुंडा लंबोदरा तुझा शोभे शुंडा लंबोदरा तुझा शोभे शुंडा लंबोदरा तुझा शोभे शुंडा करीतसे खंड दुचिन्हांचा तुझे नाम घेता दोष जळता ती कळी काळ कापती नामे तुझे नाम घेता दोष जळता ती कळी काळ कापती नामे तुझे
काळकापती नामे दोष नामे तुझे नाम घेता दोष जळताती कळी काळकापती नामे 14 विद्या तुझ्या कृपेने येतील 14 विद्या तुझ्या कृपेने येतील 14 विद्या तुझ्या कृपेने येतील मुके बोलतील वेद घोष मुके बोलतील वेद घोष मुके बोलतील वेद घोष मुके बोलतील वेद घोष वेद घोष तुझा शोभे शुंडादंड लंबोदरा तुझा शोभे शुंडादंड लंबोदरा तुझा शोभे शुंडादंड लंबोदरा तुझा शोभे शुंडादंड करीत खंड तुझिनांदा तुझा शोभे चुंदान लंबोदरा तुझा शोभे चुंदान लंबोदरा तुझा शोभे चुंदान लंबोदरा तुझा शोभे चुंदान ऋणझुण पायी वाजता दिवाळे ऋणझुण पायी वाजता दिवाळे ऋणझुण पायी वाजता दिवाळे ऐकुनी भुलले मन माझे ऐकुनी भुलले मन माझे ऐकुनी भुलले मन माझे ऐकुनी भुलले मन माझे भक्त वत्सला पार्वती नंदना भक्त वत्सला पार्वती नंदना भक्त वत्सला पार्वती नंदना नमन चरणा करीतसे नमन चरणा करीतसे नमन चरणा करीतसे नमन चरणा करीतसे
वर्णितसे कीर्ती कृष्णजीची, वर्णितसे कीर्ती कृष्णजीची. वर्णितसे कीर्ती कृष्णजीची, तुझा शोभे चुंडा करीतसे खंड दुश्चिन्हांचा, करीतसे खंड दुश्चिन्हांचा. तुझ्या तुझ्या लंबोदरा, तुझ्या लंबोदरा, तुझ्या लंबोदरा.
म्हजें नांव कुंबळे लता एल नायक. आमी दिल्ली लागून आयल्यांची. आमकां युथ ऑफ GSB लागून सुधाकर भट मामाले प्रचार केलेले एक हे संदेश आयकून आमी कुडले भायर सरलीची. स्वाम्याल एक अनुग्रह मेळका जाल्यार हे सुरवेळेपर्यंत हें जावचें अशें एक दंपती पूजन. म्हाका आमी वचेंची म्हणून दिल्ली लागून जाल्यार वचेंची म्हणून आमी आलोचन केलें. आमगेले चेडवान आमकां विमाना टिकेटी घेवन दिवन खुशेर पेटयलां. आतां हे दंपती पूजन सुकृतेंद्र स्वाम्याले 50 वर्साचे तांणी समाधी घेतिल्ले वर्सारी विशेश जावन स्वाम्यान सगळे आमगेले समाज बांधवा वयरी अनुग्रह जावका म्हूण सांगून हे कसले एक विशिश्ट कार्यक्रम कोरका म्हूण सांगून स्वाम्यान हे कार्यक्रम दवरला. आमगेले कुटुंबांतू आनीक मस्त मालगड आसाची अशी दंपती पूजन करून घेवचे साथ दिशिल्ले. मिगेल बाप्पा आसा, मिगेले सुजीर पांडुरंग नायक बाप्पा, ताका वाडीक जावन 50 वर्स जाले. मिगेले अम्माल भाव आसा अडगे वास्तव शेणे मामू दंपती. आनी मिगेले अम्माल भयण आसा मुल्की वडरबेट विश्वनाथ कामत बाप्पा. तांणी पुराय 60 वर्स जालेले वाडीक जावन. नंतर हांगेले अण्ण 2 जण आसाची. तांगेले नांव सांगाची. कुंबळे एक विश्वनाथ नायक, एक लक्ष्मण नायक. कुंबळे 2 भाई आसाची. तांणी हे हाका दंपती पुजनाक तांणी बेसूयत आशिल्लें जाल्यार हांकां सगळे आमगेले 5 जण, एक फुडली पिळीची 3 जण आनी ह्या पिळीची 2 जण तांकां अनानुकूल जालें देखून तांकां येवचें जाय न्ही. सो तांगेले खातीर हांव हरिगुरू लागीं प्रार्थना करता. आनी आमगेले दिल्ली समाजाचे प्रतिनिधित्व करतास. आनी मिगेले क्लासाचे म्हणलें, मिगेले सहोद्योगी म्हणलें, मिगेले शेजार म्हणलें, आमगेले संबंदीक म्हणलें मस्यनाक येवचें जाय न्ही आमगेले गुर्ताचे दंपती पूजनाक. तांगेले सकडाल वेरी हरिगुरूले अनुग्रह जावका म्हणून हांव प्रार्थना करता. युथ ऑफ GSB असले एक कार्यक्रम केलेल्याक धन्यवाद दिता. आनी सगळे जनाक, सगळे हांगा आशिल्ले सगळे दंपतींक मिगेल प्रणाम इतलें सांगून मिगेल वाणीक विराम दिता. हरि ओम. आपला नायक शेरियार सादरकट्टे GSB. आपला नायक शेरियार GSB सादरकट्टे शेरियार. लक्ष्मी आपला नायक शेरियार. ಏಜ್ 86 ಚಿಕ್ಕ 80 ಲಕ್ಷ್ಮಿ 86 उल्लोचन कार्यक्रम म्हटलं उल्लोचन आमगे अवकाश दिले ना तुम्ही भारी संतोष आमगे जीवन प्राय सांगा आणि आज बालकृष्ण प्रभू के म्हणून सांगून ओरिजिनली हांव कारकाळचो. आतां हांगा बँकाचो कोण रिटायर्ड जालो मागीर हांगा सेटल जाला ऑलमोस्ट. ही म्हगेली बायल राधिका प्रभू म्हणून सांगून ती 72 आतां रनिंग. म्हाका 82 जाले मोर ऑर लेस. मागीर बारी खुशी आनी गौरव कसंगी आमकां बारी हें करता आसा ती मठा देखून तें बारी खुशी जावन आमी येता आसत न्ही थंयची सकाळींची पुरा हाका कसं म्हळ्यार तें कसं म्हणचें सेवा न्ही करता स्तोत्र सांगूंक सकाळीं येता ती 4 गंटे उठान न्हावन हें करून हांगा येता ती. तें एक बारी एक खुशी आनी पुरा नमुने सौकर्य हें करून येता. भायर वचपाक म्हणून ना जेवच्या जेवण खावच्या जेवण खंयच्या खंय बारीला एक हें आसा. आम्ही 2 जण हांगाचे. आम्ही 30 वर्स दोगून बेंगलोर आसाचे. प्रति दिवसूय स्वाम्याला सेवा करूक आम्ही 6 घंटे आहेत त्याच्या 6 घंटे दुखून 6 घंटे आहेत संजे आम्ही हांगा फूल घालतोची खंयचेय सेवा जाल्यार करतात. तितलेच भजन अन्यक आमगेले एक ग्रूप आसा आमगेले भजन आसा
आणि म्हाका तातूंच तृप्ती देवाला सेव करच्यांतूच तृप्ती. नाव सांगा. म्हगेलें नांव पी बी शणाय म्हणून सांगून हय हांव रिटायर्ड डेप्युटी जनरल मॅनेजर फ्रॉम कुद्रेमुख आयर्न ओर कंपनी बेंगळूर. म्हगेले बायल राधिका बी शणाय. म्हगेले गांव बदियळकर. म्हगेले बायल गांव पय्यनूर. आमी सुमार 76 इसवी धरून हांगा आसाची. बेंगळूरांत आसताची. बेंगळूरांत 76 इसवी धरून म्हाका हांगा सुमार फंक्शन आगा ताका लागून येता राबता आमी कळ्ळें. आनी आयज बाय कोरमंगल आसचें आमी म्हगेलें घर बांदिल्लें घर आसूचें कोरमंगलांत. आमी थंय देखून हांगा येताची फंक्शनाक सकाळी येवन हांव म्हगेले बायल रेग्युलर जावन येताची. दंपती पुजा आमकां एक फस्ट टायम दंपती पूज म्हळ्यार कसो म्हूण आमकां ओळणू आमी आयल्यांची. आमी सकाळी आयल्यांची येवन हांगा टेक पार्ट कोरता म्हूण आमकां एक संतोश कसो म्हूण सांगून आमगेलें इतलें वर्स प्राय जावन हें केलें काय स्वामीन आमकां आशिर्वाद करता म्हूण सांगून आमी आयले. म्हगेली एज 82. म्हगेले बायलेली एज 75. म्हगेलें नांव शंकर शेणय आनी गांव पांगळा. पूण हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉय जावन आतां 2003 रिटायर जाला. 2007 आमी बेंगळूर आयलें ती. म्हगेलें प्राय 80 आनी म्हगेले बायलेलें नांव भारती. तिगेलें प्राय 76. आमी दोगांय जाण आतां बेंगळूर आसा ती. हांव रिटायर्ड सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉय. ದಂಪತಿ ಉಜಾಯಿಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಖುಷಿ जाल्ली. पुरो जाण मेळ्ळो आमगेले आयकून भारी खुशी ते दीस भारी खुशी जाली म्हाका आयकून. ते एक स्वाम्याले आशीर्वाद घेवच्यो भारी पुण्य मेळ्ळें. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आज हांगा आमगेले स्वाम्याले मनांत दिसून घेवन सगळेची समाजांत आमगेले 75 वर्साचे प्रायेचे ना ताजे वयले आशिल्ले दंपती हांगा येवका. आमगेले सगळे समाजांत आज आमगेले यूथ ऑफ JSP दुखून घेवन हें प्रकटना सगळ्या संगीतकारांना सगळ्यांनी आयकून घेवन मना व्हरून घेवन हांगा बेंगळूरांत पुरा गांवांत दुखून म्हणला म्हणके दंपती आयिल्ले आसा ती. हिरियर दर्शनवे स्नान म्हूण सांगतात तशी तीर्थस्नान आवचे. आनीक तीर्थ म्हूण सांगल्यार आनम्माची होड तीर्थ म्हूण सांगलां. तशी ते स्थानार आमगेले समाजांत मलगडे आशिल्ले न्ही. आज आमकां सर्वत्र एक संतोष कसो म्हळ्यार आमगेले मलगड आमगेलो आसत जाल्यार तांगेले जिवनांत तांणी कशें कितें आमगेले चिरडो निमित्ती न्ही जाल्यार आमगेले कसं संसार जिवनांत मस्त संतोष मेळटा. आनी कसं की म्हणलें एकला जाल्यार तांणी कसकसाने एक भोगली ती म्हणालें तांकां कळटा. अशें आसतना तांगेले आत्मान म्हळ्यार तांणी मुखार सून जाल्यार आमगेल्या जिवनांत आमगेल्या चिरडोवांक चांग दाम्पत्य जीवन मेळका. तांणी आतां वाडीक जावन घेवन इतलें वर्स संतोशान केला. तशींच जिवंत पर्यंत आमगेल्या चिरडोवान जाल्यार सुखान प्रितीन चांग आदर्श दंपती जीवन कोरका म्हळ्यार आशिर्वाद तांणी दिवका. आज तांकां गौरव दिवचो. आमी नांव सांगता दंपती म्हूण सांगला जाल्यार आमगेले संयमीन स्वामील मनांत एक देवान दिसून घेवन मलगडेले आशिर्वाद आसल्यार मलगडेले दयेन करतना आमकां चांग जावचें म्हूण शास्त्र सांगता. असले शास्त्रांत विश्वास आसून घेवन धर्मशास्त्र अध्ययन करून घेवन धर्मार चलोच संस्थान आमगेले स्वाम्याल तांगेले मनांत हें दिसून घेवन सुकृतीन स्वाम्याले 75 वर्साचे एक पर्वकाल तांगेले मुक्त जावन घेवन 65 वर्स जाता. म्हणटाना सादारण आज 75-76 वर्स आशिल्लो लोक कोण आसा ती तांणी पुरा सुकृतीन स्वाम्यान मुक्त जाल्ले वेळा जन्म आयलेले ना जाल्यार 80-82 आसा ती म्हळ्यार ताजे पयशे फुडें तांणी सुकृतीन स्वाम्याक पळोवन अशें साध्य आसा. असल एक मलगड्यांनी आज आमकां एकडेची मेळ घेवन हे जागेर सुकृतीन स्वाम्यान पूज केलेलो व्यासरघुपती आसा. म्हणटाना तसल एक स्थानार सगळ्यांनी येवन घेवन एक संमेलनशी पुरा जना मेळनाले आज आमकां संगम म्हणटात मलगड्याले तांणी हांगा येवन घेवन एक गौरव घेवचो. दंपती पुजा म्हणजे एक सगळे एक संकल्प म्हण न्ही असलेंच एक दाम्पत्य जीवन आमगेले समाजा वाडून येवं तशें जावका. आज पुरा जनाल मनांत न्ही जाल्यार सगळ्याले मनांत एक दुख्ख कसं म्हळ्यार सगळ्यांक कळटा. तवळे तसलें कसं की अहित म्हणटात तें आनी मुखार सून जावचें नज आमगेले चेडू बाळांक चांग मेळटा तशी देवान स्वाम्यान अनुग्रह कोरका. खंडीत असलें एक उणेपण आमगेल्या समाजाक कसं दिसून येता तें नाशी जावच्याक
मालगड्यानं एकत्र जावन मागल्यार खंडीत देव चलयता म्हणले विश्वास आमगेले स्वामेल मनांत आयलो. तशी आयज दिसाक एक सुकृतीन स्वाम्याले तांगेले एक नक्षत्र हे जाता हें सगळें देवान वदक सोडून दिलां. देवान संस्थान देवान उत्सव घेवचो एक रमोत्सव म्हणटा ती वाहन पुजा ती घेवच आसली एक पर्व कालांत हें मलगड्यांक गौरव दिवचें एक दंपती पूज म्हणलें नांवारी हांगा तांकां पुजन करता ती. त्या नंतर स्वाम्याल येताना तांकां प्रत्येक प्रसाद अनुग्रह दितात. तांणी देवा लागीं म्हाका की आमगेले समाज अशींची सुखदांपत्य जीवन चांग संस्कार आनम्माक पळोवका आनम्माक मोगान पळोवका आनम्माक सगळे कारणारी दुःख जावच्यान जे उणेपण येवच्यान जे अस्सल बुद्धी आमगेले संततीक चिरडू बाळां येवत तशें जावन घेवन मुखार सून जाल्यार आमगेल्या आनम्माक आमी पळयता आसता ती म्हणलें एक उत्तर आमगे समाज आसता जावका जाल्यार मलगड्यान देवाला मगले खंडीत देव करता म्हणलें एक विश्वास आसा. तशी हांगा चलचा आसलें हें दंपती पुजेचें एक कार्यांत 82 वर्सांचे दंपती सहित आसा ती म्हळ्यार संतोश जाता आसा. तांगेले एक अभिप्राय हांगा सांगला आनी के मुखार सून सांगता ती हें देवाले तशी गुरूंक गेले प्रिती कारण जेवण म्हण घेवन आमी हे कार्यक्रमांत शुभारय करतात. हांव तलचेरीचो केरळा
ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೇ ಅಗರು ಚಂದನ ಗಂಧ ಗುಗ್ಗುಳ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಗಮಗಮಿಸುವ ಧೂಪದಾರತಿಯ ಮಂದಾರ ಧಾರಗೆ ಇಂದಿರೆ ಪತಿ ನಮ್ಮ ಕಂದರ್ಪ ಜನಕಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಬೇರಿತ ಮಟೆ ತಾಳ ಮದ್ದಳೆ ಜಾಗಟೆ ನಾನಾ ಪರಿಯ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳು ತೋರುವ ದಬಳ ಶಂಖ ತಾಳ ಕಹಳೆಯಿಂದ ಮಾಧವ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಪರತರ ಪರತತ್ವ ಪರಮ ಪಾವನಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಶುಭದಾಯಕಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದು ಶ್ರೀರಂಗಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ರಾಧಾ कृष्ण जय जाऊन आता 2003 रिटायर्ड झाला. 2006 तो आम्ही बेंगळूर राहिल्यांदी मिगेल प्राय 80 आणि मिगेल बैलाल नाव भारती तिगेल प्राय 76. आम्ही दोगांय जण आता बेंगळूर आसा ती हांव रिटायर्ड सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. ದಂಪತಿ ಉಜಾಯಿಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ पुरे जाण मेळ्ळो आमगेले ऐकून भारी खुश ते दिवस भारी खुश जाली म्हाका ऐकून ते एक स्वाम्याले आशीर्वाद घेवचे भारी पुण्य मेळ्ळें. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आज हंगा आमगेले स्वाम्याले मनांत दिसून घेवन गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधा कृष्ण जय कुंज विलासा राधा कृष्ण जय कुंज विलासा गोपी मानस राजहंसा गोपी मानस राजहंसा
गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे गोपाल श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
ಕ್ಷತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿತ್ತ ಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಳು ಶ್ರೇಷ್ಠದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ.
इन्फो देता कामार तागे लोट आमी थंय रावले आज आमकां स्वाम्याला प्रसाद घेवचे भाग्य मेळ्ळां भाग्य मेळ्ळां त्या मैसूर संतोषा विषय न्हय संतोष मैसूर जनांक घेवचें म्हणून भारी संतोष. चांद करून पळयता आसत तुमकां ते देखून हांव हांगा संतोष जालो अशें केदारने जेवता तशें देव बरें करता देवाले संदर्भा मागून घेवचें मडकेर उमेश नायक म्हणून मैसूर आमगेला बरें खुशी जालें हांगा घेवन ते उमेश नायक म्हणून जयलक्ष्मी म्हणून मैसूर नाही आनम्मल गांव आमच्या अन्नाल गांव उप्पिनंगडी अम्माल गांव गुरुवायनकेरे मुडबिद्रे संतोष जालो हांगा पांडुरंग शेणी आमी मैसूरा सुकून म्हगेलें बायलें नांव सुमना शेणी आमी मैसूरा सुकून आमगेले GSB समाजाचे एक 10 जाण ग्रुपाचे आमकां आपोवन हांगा स्वाम्याले एक आशिर्वाद घेवका म्हूण सांगून आमकां दंपती पुजेक आपोवन हाडयला तशें आमी सगळे जाण एक 10 जाण ग्रूप आयल्याची बारा लायल्या बारी खुशी जाल्ली हांगा येयली तशी आमकां टिफीन पोटभर हें करून आनी आतां हांगा पुरायन जाल्लें आनी मुंदरसून कसं म्हूण सांगून स्वाम्याला आशिर्वाद घेवका नाव बी अनुसुया बाळिगा आणि आमी हांगी येवका म्हणून बारी एक संतोष करे आयल्यांची तशें न्हू आमगे समाजातून आमकां सौकर्य केला तसं न्हू हांगा येवन भेट करून हांगा मैसूरा देखून आयल्यांची हांगा येवन येना फुडें आमकां सहकार करून कॉफी खाणां पुरो दिवन मागीर हांगा आमकां सहकार केला तितलेच संतोष जाला तितलेच विद्याडी रघुवीर नायक मी बायलें नांव जानवी आर नायक हांव फ्रॉम 83 कळ्ळें मी बायलें 76 कळ्ळें हांव फ्रॉम गोंगोळ्ळी अशें जी स्वाम्याले हांगा चातुर्मासा खातीर आमकां एक बारीक लायक मना समाधान जालां मना समाधान कसलें हें जालें पूण हांगा घेवन हांव देवाला पयसून मागच्या पुरा देवान पुरो तथा आसता म्हणला सो आय एम हॅपी हियर तेजे आनी कांय कसलें ना कळ्ळें आनी आमच्या गांवांत आमी एक देवस्थान आसा ताजे खातीर एक हें करता कलेक्शन करता तितलें ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಗೆ ನಾನು ಶಿಬಿ ಶೆಣೆ म्हणू ಮೇಗೆ ಬಾಯಿಲೆ ನಾವು ವಿನುತಾ ಶೆಣೆ म्हणू म्हाका 75 इयर्स मेगे बायले 67 इयर्स ह्या दंपती पुजे विचार म्हाका भागी खुशी जाता आमगेले भाग्य म्हण लेक्का हे इतोळता ह्या वर्साला प्रोग्राम अटेंड जायनी ह्या प्रोग्राम दंपती पुजे विचार भागी खुशी जाता आमगेले भाग्य म्हण लागता आनी देव पोगलांक बरें करा कोल्लूर गोपालकृष्ण पै म्हणून 86 वर्स म्हाका आमी ओरिजिनली तिर्तळीचे आतां मैसूरान सेटल जावन घे न्हू 20 वर्स जालीं ही म्हगेली बायला मीनाक्षी गोपालकृष्ण पै म्हणून बारी खुश जाल्ली स्वाम्याला आशिर्वादान आमी आरोग्यवंत जावन आसता ते तेंच्यांनी आमी स्वाम्याला आमी मागचें तितलें म्हगेलें नांव सुदर्शन प्रभो म्हगेल्या बायलें नांव अनुराधा प्रभो आमी मैसूरान आयल्या ते मागीर आमकां हे पटे 75 इयर्स जाल्ल्या दंपतीक एक स्वाम्याला आशिर्वाद मागचे एक योग मेळ्ळा आमकां समाजाच्या अनुमती दिला ते तशी आमी सगळे हांगा आयल्या ते आमकां देवा स्वाम्याला आशिर्वाद आमकां मेळका आमी मुखार आमकां चांग जावका म्हणून आमी हांगा मैसूरान हांगा आयल्या ते तशें ಮೇಲ್ ನಾವು ಅನುರಾಧ ಪ್ರಭು ಮಣು ಅಂಕ 75 ವರ್ಷ म्हाका 65 वर्स जाय तशी आमकां ऑलरेडी 40 वर्स जाय तशी स्वाम्यालांनी आशिर्वाद देवका म्हणून आमी आयली थंय बारी खुशी जाला आमकां आयकून म्हगेलें नांव गीता म्हणून म्हगेलें बामणाल नांव तुळशीदास म्हणून आमी आसनातून आयल्यांची हांव गव्हर्मेंट ऑफिशियल 2004 हांव रिटायर्ड जाल्ली मागीर म्हाका 4 जण चेडू आसा ती चेल्यो 4 जणांक वाडीक जाल्या तांणी दोग जण नात्र आसात म्हाका ती मालगेट दुयेल डॉक्टर न्ही MBBS जाल्या तिगेले दोनी चेता आसा ती तशी 4 जण मागीर आनी म्हगेले बाब म्हणून केरळाची तांणी कांयगोडाची हांव चिकमंगळूरची तशी म्हाका 4 जण चेडू आसा ती
गव्हर्मेंट ऑफिशियल हंगे येवन म्हाका भारी खुशी जाली दंपती पूजा करता म्हणालींची म्हागेले बामणा हुशार नाशिल्ले जाल्यार तांकां कदा मात्र सकट दिवन रेडी करून आपण घेवन आयले हांव म्हाका ताका भारी खुशी जाली मनाक स्वाम्यान हें करता तशें भारी खुशी जाल्या चेडवांका व्हड्डांका मलगड्यांका सगळ्यांक कुडा तांणी सन्मान केला तशीच आमकां मलगड्यांक करता म्हणल्यार आमकां भारी खुशी जावन आमी थंय तुमकां आयल्यांची स्वाम्यान अशी आमकां आमगे चेडवांका नातरांका सगळ्यांक हें करून दिवका म्हूण सांगून तांगेल्या हांव निमगून घेता मम्मल पाय 83 मम्माक प्राय 83 जाल्या म्हाका 78 वर्ष म्हाका ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ನಾಡಿಗೆ ಶಿರ್ಷಿಚಾನ ಇಲ್ಲು स्वाम्यालाग एक आशीर्वाद घेऊन तांगेले दाम्पत्य जीवन केल्ले एक बरें हें आसा मायन नांव रमा मिगिलिನ ಏಜ್ 75 तिगील 68 रमा म्हणगेनो हॅलो ही दंपती पूजा म्हूण आयकून आमकां बारीक खुशी जाली येदोळता आमगेले जल्म येदोळता हें आयकून आशिल्लें हें फस्ट टायम आयकुचें मेगेले बामणांक 93 वर्सां प्राय म्हाका 85 आमी कॉर्पोरेशन बँकाक चीफ मॅनेजर जावन रिटायर जाल्लीची आमकां त्या जाण चेडव 2 जाण चेल्ले एक चेल्ली एकलो चार्टर्ड अकाउंटंट एकलो डॉक्टर तो हांगा आसा हेची बेंगळूर आसा आमी कुंबळे किणी जाल्यार पुतूर आशिल्लीची पुतूर आतां हांगा बेंगळुरान तो आसाची हांगा घर बांदून हांगा आसाची मागीर आमगेलो एक चेल्लो चार्टर्ड अकाउंटंट एकलो डॉक्टर मागीर चेल्ली डॉक्टरनी चेलयेल तिगेले ओन एक 40 बेड्डा हॉस्पिटल आसा जालना म्हळेल कडेन मागीर चेल्लो लंडन आसा तो लायक हॉट हॉस्पिटला भितर आमगेले इतल्या 2 जाण आसाची आमगेले घरा लागीं आमगेले पूत सून आसाची तांगेले घर आसा तो पळोवन घेता आमकां मलगड पूत हांगा आसा चार्टर्ड अकाउंटंट मागीर 2 जाण नात्र एकलो इंजिनियर तो हांगा आसा थैलँड आसा थैलँड म्हणलेले गांवांत आसा मागीर एकलो पायलट तो डेल्ली आसा 2 जाण नात्र तांकां मागीर आनी एक पुताक 2 जाण चेलयो तांचो एकली CA चार्टर्ड अकाउंटंट एकली शिकता आसात तशी पुरा जाण अड्डिना आरामेर चांग जावन आसाची आमगेलें काम आमी करताची आनी मेगेले बामण बँका आनी पुरो वच्चे आसल्या वेव्हार पुरो तोचे करता मागीर आमी हांगा येवन 32 भारी खूश जाली मठ आमी मस्त वस्तूक येता आसाची आनी मेंबर मठा मेंबर वय वय तशी भारी खुशी जाली हांगा सकड आनी हांगाचे काशी मठा सकड हें आयकून आमकां भारी खुशीची ततवळ ते स्वाम्यान येत तर न्हू भारी लायक चलता सांग पुरा एका पयशे ते पळोवनूय एक नमुने मना संतोष वय रवींद्र पै म्हणून बायलेले नांव निर्मला पै म्हणून म्हगेले 79 इयर्स तिगेले 76 इयर्स आमी हांगा BTM लेआउट ते फुडें हांगा मल्लेश्वरांत आशिल्ली आतां BTM लेआउट घर करून थंय आसता ती खंयच्याय गेल्यार आमकां देवाले स्वाम्यांक गेले उडगासारी हनुमंतालयाक अनुग्रह आमकां सदा सर्वकाल आसता ते निमित्त आमगेलें आरोग्य चांगरी रीत आसा 4 जाणांक उपकार ज्योत तशी एक योग्य जीवन करता आसताय तशीच आमी फुडें हांगा काशी मठांत वॉलंटियर जेवण आशिल्ली आतांय काशी मठां वॉलंटियर जेवण आसाय आनी काशी मठान चलचे प्रत्येक स्वाम्याले अनुग्रहान उपस्थितींत हांगा चलचे प्रत्येक काम आनी चलचे प्रोग्राम्स कसकसल आसा की ते पळोवन भारी खुशी जाता आनी हांगा येयल्यार इतकी आमगेले गांवां वच पशी हांगा येयल्यार गांवांत तुकून आमकां मेंगेलो कोयंबतूर तिगेले कारकाळा ते निमित्त आमकां सदांची आमगेले मलगड्याले घरकडे येयल्या तितले खूश जाता आसा आनी हांगा येयल्यार मनांत भारी समाधान मेळटा आसा देवाल देना आमकां असल अनुग्रह मेळिल्ले हे जेवणांत सुमार फावटी म्हणलां जाल्यार दंपती पुजे म्हूण म्हणलेले हे फावटीची ते आमकां भारी खुशी जाला हे मेळ न्हू तिकाय उलोवचें एक 2 तर उलोवचें दिता उलय 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 सामान्य सागरा तुका हंगा गायलो मुगेल चेडूं ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಕೋಣೆ ಕತೆರಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗದಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಚೇಳಿ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ तांकां शिकवण त्या कालार मोबायल कसा नाव ಅಥವಾ कसले एक संपर्क नाशिल्ले हांगा येवन सीईटी बरोवंक आशिल्ली तशें हांव हांगा येवन मुगेलें नांव मंजुनाथ कामत म्हणून मुगेलें नांव सागरा तुका आयलो हांव मुगेले बायलेलें नांव मिरा कामत म्हणून ती वेळ तशें ते सोमेश्वरचे
हांव आगुंब्याचो मुगेल मूल आगुंबे पळय 3 मैली डिफरन्स आमकां 3 मुगेल वयस आतां 88 मुगेल बायलांनी 81 60 वर्सां आमकां लग्न जावन 60 वयसिलें आराम आसा ती सुमार समय जाला गणपती पूजे येऊन किती खुश कोण म्हणाली गणपती पूजे येऊन किती खुश मला तुम्ही आयकलं ना भारी संतोष आला सांगा येयल्याक मुगेल सक्कड कार्य हांगा बेंगलोरांत लायकान चलयलें त्या मुलकी नरसिंह स्वामीना तागेलो अनुग्रह मुगेल कुलदेव नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह आरामार आसा त्या देवान चलयलां स्वाम्यालंगा गणपती पूजे जाऊन किती खुश म्हणून एक 4 कितें हांव येवचूं खुशी मागीर भाग्य सौभाग्य हें मेळना तें मेळका म्हणजे कितें म्हाका आराम ना तरी हांव आयज दीस आयलां पांया भारी म्हाका चिकेचे एफेक्ट आसा म्हळ्यार वयस्सार म्हूण सांगता डॉक्टरांनी म्हणल्यार कसलें कांय ना वयस्सार म्हणटा जाल्यार म्हाका भारी खुशी आसा भारी ग्रँड जालें म्हाका कितें मेळ्ळें आनी भाग्य मिगेलें मालगाड्यान पुण्य मिगेल कसं येना उलयता म्हाका हरडीक जावन 60 वर्सां ते आतां 81 वर्स म्हाका तीन चेडू आसा ती त्या चलयोची आनी त्या आरामानी तांणी चेडू हांचा कडकन आपण आयले श्री हरिगुरुभ्यो नमः मेगेल नाव यशवंत कामत म्हणून एज 77 मेल बायलेल नाव कृपा कामत एज 73 आम्ही कोडेला तकून आयली ती जाल्यार हाजी फूड एक 10 वर्स तकून हांगा फुडें बेंगलोरान तूं आशिल्ली ती मागीर आमी बेंगलोर आसतना आमी कसं जालें म्हळ्यार हांगा बेंगलोरची ग्रुपा वाटून आमी हरिद्वाराची आमकां केलेली ती हरिद्वारांत आमगेले सुदीन ते स्वाम्यान आमकां बरें अनुग्रह केलेलो आसा ते ताची फल हयची आज आमी दंपती पुजता येवचे आमकां एक सादी जाल्ले तशें हांव देवाले स्वाम्यांक गेले अनुग्रह अशी मितीनी आयच्या दिवसाक प्रति विशय आमकां भारी संतोशा दिवस जाला मागीर अशीच आमी हरिद्वाराक तशीची एक सुमार तांगेले पुण्यतिथीक मागीर तांगेले पुण्यतिथी वेळार आमची चमकलेली ती तशी आमी अबावट 30 टायम्स आमी हरिद्वाराक चमकलेले आसा व्यासोपासन केरोफारी आमी चमकलेले आसा हें सकळ आमकां देवा दयेन देवालांनी स्वाम्यांगेले अनुग्रह मितीन जाली शिवाय आमगेले एक आज मितीन जालेले नाही आहे तशें हांव भारी संतोश आज आमी हांगा दंपती पुजा आयले कसं सकळ करता म्हणून आयकलेलें आसा आनी स्वता आमी तांचो भाग जावन आनी ताचे अनुभव घेवचे आसा हरि ओम हरिगुरुभ्यो नमः हरि ओम वर्ल्ड वायड यूथ ऑफ JSB धन्यवाद कित्याक म्हळ्यार घरला पयसून आमी इतले सक्कड आमचे गेलेले सक्कड समारंभ पळयता म्हण जाल्यार आमगेले इतले सौभाग्य कोणाकय ना म्हणून हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां मस्त धन्यवाद सांगूंक इश्ट भोगता आनी आयची दिसा खबर सांगता म्हण जाल्यार दंपती पूज म्हळ्यार एक सौभाग्य आनी आमकां एक उत्साह ह्या महोत्सव आज आमकां मेळ्ळे म्हण जाल्यार तेव्हा आमी दोगांनी ओटू येवन स्वामेले आशिर्वाद घेवन आमी हांगा आसता ते म्हण जाल्यार आमकां ताजे जितलो व्हड सौभाग्य खंयचेय ना म्हण हांव लेखता आसता स्वाम्या गेले सुकृतीन स्वाम्या गेले पुण्यतिथी 75 इयर्स ताजे बाप तो हांगा सकळ अशी जना सेरून स्वाम्या गेले हांगा चातुर्मासा वेळार इतले संभ्रमारी एक कार्यक्रम जाता म्हण जाल्यार आमचे गेल्याक ताज्याक व्हड पुण्य ना सौभाग्य अशें म्हणले खूब हांव मस्त खुशी भोगता सगरी प्रेमानंद नायक ಬೆಂಗಳೂರಂತೂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಾಗೂ ಐಲಿ ಚಂಗ 81 ಮಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು मेगेल नाव मालती प्रेमानंद नायक म्हणून मेगेल आमगेले मूल सगरी नायक आमी गुज्जाडी नायक अंतू सगरी नायक आमी आनी आमगेले माव 1960 ಬೆಂಗಳೂರ येवन व्यार करू सुरू केलेले आत्ते मेगे बामूण आत्ते व्यार करता देवाल दयेन 81 वर्स म्हाका 73 वर्स देवाल दयेन आमगेले दांपत्य जीवन चंदार चलता मागीर आमगेले व्हड स्वाम्यान आमकां हे मोठ जाता तुमगेले कुळार म्हळ्यार बद वय म्हण जाला आमकां प्रती एक कुळार येवन आमी कशी करता की तशी म्हाका मोठ आयल्यार म्हाका संतोष विंगडाची आमगेलो संवसार विसरला म्हण कितें जाता
मोठा येऊन तागेले सेव करचे तागेले भजन करचे स्वाम्याला आशीर्वाद घेवचे म्हळ्यार मस्त खुशी आमगेले स्वामी संयमीन तीर्थ स्वाम्यानं हे व्हडली भागी दिला आमकां हे सुयोग आमी विसरूं ना हे मलगड्याक गौरव दिवत तशी चेडवान हे मलगड्याक गौरव दिवत तशी आमगेले स्वाम्यान केला हे आमगेले चेडवांक 75 वर्स जातना तांकां तशीच व्हडली जावन 75 वर्स ते तांगेले 75 वर्स ते चंदायर आसका म्हणून आमी देवाला मागता सगळ्या चेडवांक हे हावस ऑप्स दिवचे गौरव शिकोवचे खातीर हे स्वाम्यान अशें केला हे संयमीन तीर्थ स्वाम्यान केलें तसलें भाग्य आमकां विंगड खंयचें ना हांव 93 इसवी देखून हांगा येवन वॉलंटियर कामगी सेवगी भजन सेवगी करता हांगा काशीमठ आतांय करतारच आमगेले दोग जण स्वामी होड स्वामीनी म्हाका लायक आशीर्वाद दिला कसो म्हळ्यार म्हाका म्हगेले संतोष हांव सांगता लायक भजन करता ती म्हणून सगळ्यांक सांगून म्हगेलो जन्म सार्थक जाला स्वामी म्हणून होड स्वामी लेगी सांगला आनी आमगेले संयमीन तीर्थांनी स्वाम्यान सांगला ती लायक भजन करता म्हणून म्हाका भजन करचे अवकाश दिल्लो कोडयेलो तो देव मेळटना हे हांव म्हगेलो जन्म आतां विसरना म्हाका स्वामी लागीं सांगला हांवें म्हगेलो जन्म सार्थक जाला स्वामी म्हणून त्या निमती म्हाका जावका एकची देवाल अनुग्रह स्वाम्याला आशीर्वाद सदा सर्व काळ येवन म्हाका देवाल सेवा करची भाग्य म्हाका दिवका म्हगेल्या बामणांक आयशवंत करून आरोग्य दिवन आमी अशीच जावन दांपत्य जीवन चंदायर चोलका म्हणून हांव देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागून घेता ಪುರಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾವು ನಿಖಿತಾ ಕಿಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಶಿಪಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದರಿ ಆಜಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ पूज चलता स मस्त जन बामण बायल मिनिमम एक 25 देखून 30 वर्स वयर जावन आसता तांकां खोर्डेक जावन घेवन आनी मस्त प्राय जालेले हांगा आयलेची कई की कंच की गांवां दाखोवन आयलेची स्वामेल आशीर्वाद मागून आमगे ते घर कडेन सामने चेडू पुरो आशिर्वाद ना देव बरें करो ऐश्वंत करो म्हणून घेवन आनी पुरो सांगता जाल्यार ताका एक पावर आसता आनी ते मालगडेले देखून तसले मस्त जन आज आमगेले काशीमठ इतले पळोवच्याक म्हाका मस्त खूश जाता आसा एकलेका आमी उलोवया तांगेले एक्सपिरियन्स कसो नाय कई देखून आयलेची कितें कसन विशय म्हणून घेवन आनी पुराची नमस्कार मामनी माय एक नमस्कार तुमगेलें नांव कसं नमस्कार सर्वांक म्हगेलें नांव के राधाकृष्ण राव म्हगेले बायलें नांव के शारदा राव आमी उडपा तुकून आयल्यांती स्वाम्यान केन्ना खंय आमगेले डिस्ट्रिक्ट लगेच खंय आसल्यार आमी स्वाम्याले भिक्षा सेवा करूं आसा तशीच एक दंपती पूजा म्हणून एक विनूतन एक स्वाम्याला एक आशीर्वाद मेळका म्हणा खातीर आमी उडपा तुकून हांगा ह्या प्रोग्रामा खातीर आयल्यांती म्हगेली एज आतां 80 इयर्स आमगेले वार्डीक आमगेले 69 पयर मेन तो आमगे वार्डीक जावन 50 वर्स जाल्ले 50 वर्स जाले हाफ सेंचुरी आतां म्हाका सांगाची मस्त वर्सां एक्सपिरियन्स एक दाम्पत्य जीवन चलोवचें म्हळ्यार तितले इजी जालेले विशय न्हय जाल्यार असाध्य म्हणलेले न्हय म्हणजे प्रूफ करून तुमी दाखयता आसाची आयज आमगेल्या जनरेशनाक 2 पॉयंट एक सुखी दाम्पत्य जिवनाक मस्त इम्पॉर्टंट जालेले मेसेज कसं न्हय एक पॉयंट तुमी एक पॉयंट माय एक पॉयंट ताळमें आनी एक पॉयंट एडजस्टमेंट ह्या दोन आसा म्हणून जाल्यार एनीथींग कॅन बी डन तुमगे प्रकार सेम ताळमें आसता आनी देवा वयर विश्वास आतां मस्त जन चेल्यो म्हळ्यार तांगे ल्हान सोण घेवन बोमणे ते आमगे सनातन धर्म फॉलो करून आयलेले घर कडेन तुमी अनेक नवेज फॅमिली क्रिएट करून घेताची सो हांकां पुरा मस्त जन चेल्यो आनी आलोचन करता अशें पळय बायल मनशाक कसं एक मेसेज दिवचें आसलें तुम्ही कसन मेसेज दिवचे पावताचे एक चेल्ली अनेक घरा येतना कसन मना दावन घेवन आसका कसन कशी एडजस्ट तिणें ताळमेरी विश्वासारी तें घरा आमगेलें घर म्हूण लेखून काम तशी सो हांव उलयत जाल्यार फस्ट कपलाची 50 वर्सां जाल्यार हांकां होर्डीक जावन घेवन मस्त लायक मेसेज दिलेलो आसा तशीच सुमार जनाल एक्सपिरियन्स विंगड आसता तांकां पुराय जनाक उलोवया आमी थँक्यू तशी अनेक माम आनी माय आसाची नमस्कार तुमगेलें नांव शेडके मोहन नायक म्हगेलें गांव उडूप म्हगेलें अण्णा नांव शेडके नरसिंह नायक अम्माल नांव रोहिणी नायक हांव 5 वर्सां करून उडपा सोण हांगा घेवन 74 वर्स जाले हांगा म्हगेलें एज्युकेशन काम रिटायरमेंट पुरो हांगा जालें म्हगेलें नांव हेमलता नायक
प्राय 76 76. तुम्ही कुळारचे सरनेम कसं नाशिला हांग किणी कुंदापूर किणी हॉर्डिक जात तर तुम्ही नायक पुढे कुंदापूर किणी आम्ही वय कोडी किणी की नाही कुंदापूर किणी कितले वर्ष झाले तुम हॉर्डिक जाऊ आमकां वर्डे जावन 72 जुलै 3rd. Yes, 51 years. Okay, yes. Thank you. 51 सो प्रति वर्ष तुम्ही वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करचे तशें कसं नाही आसकी साधारणशी एक पण चेरडो आना आयले रे करतात चेरडो आनायತಾರೆ ಮಿಗಲ್ ಮಲ್ಗಡ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾರತ್ म्हणून दोन्ही देव मीनाक्षी नायक ते BCom CA ICW तिन्हीचे BSc MBA परत एक जण आता बेंगलोरांत वसती. सो तुमकां काशी मठा तुम्ही रेग्युलर येता आसता की तुमकां कळटा आसता ह्या प्रोग्रामा विशयर गो तशें कसन दिसता अशें एक दंपती पुजा मस्त अप्रूप चलचें हांव तूं फर्स्ट टायम अशें पळयता अशें वृद्ध दंपतीक एक गौरव दिवचें अशें पुरो तांगेले एक्सपिरियन्स घेवचें अशें पुरो स्वामीले आशिर्वाद घेवचे येवचे अशें पुरो कसन दिसता ಖುಷಿ जाता आसा यस तांणी NGF आशिल्ली हांव कॅनरा बँक आशिल्ली NGF पण गव्हर्मेंट फॅक्टरी आशिल्ली गव्हर्मेंट जालें मागीर मलगड जावं मातसो सॉफ्टवेअर इंजिनियर दोनीचो ते दो CA वो BCom CA ICW आनी तिन्हीचे BSc MBA मलगड बंबोणो जावं तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर. थँक्यू तुमगेला आशीर्वाद निमगे तशीची स्वामेल मार्गदर्शनारी दंपती पूजा चलता आसा मस्त जन रेजिस्टर कोण घेतलें आसा आनी ऑन टायम पुरा जन येवन बैसलेची आनी कसं आमगेलो कार्यक्रम पुरा प्रारंभ जाता आनी उरोसूय आमी कोण कोण तांगेलो एक्सपिरियन्स पुरा घेवन घेवन नमस्कार मामा तुमगेलें नांव म्हगेलें नांव तोरचे लक्ष्मीनारायण पै म्हणून हांव उडपाचो आयला आमकां व्हडी जावन 50 वर्स आमी 50 वर्स जालें आनी कसं म्हळ्यार हांव सिंडिकेट बँक आशिल्लो इंडियन बँकांत 38 वर्स काम केलें रिटायर्ड जावन म्हगे चेडूं 2 जाण चेडूं एक चेल्ली एक चल्लो उरपांत सॉफ्टवेअर दवरला हय सॉफ्टवेअर मेडिसिन्स म्हणून ताका एवॉर्ड मेळ्ळा कोंकणी विश्व कोंकणी समाज एवॉर्ड मेळ्ळा यूथ ऑफ JSCचे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशें पुरो आमचे गेल्यार मस्त जर साधन केलेलें पळोवचें खुशी जाता तुमगेल धर्मपत्नी नांव मागीर तुमगेलें नांव आनी प्राय कितलें म्हगेलें नांव रत्ना एलपै म्हगेलें 68 वर्स आमकां नेक्स्ट डिसेंबराक 50 इयर्स लागता आमकां वर्डीक जावन आमी 205 फॅमिलीची एक पूत एक धूव हें एक दंपती पुजे कार्यक्रम म्हणून हांव आयकून म्हगेल्या मनाक कसो आयिल्लें म्हळ्यार म्हाका दिसलें दंपती पुजे आमगेर पुरयत भट मामांनी बायलेक यज्ञ करचें आमकां दंपती पुजे कसो ना हें म्हणून म्हगेलें मन आयलें कडेन हांव लेखलें काशी मठांत बेंगलोरांत इतलें प्रो फंक्शन जाता हें एक आमी येवकाची म्हणून म्हगेलें बामणां मन नाशिल्लें कांय रश आसता गो तशें म्हणलें हांव हट कोणगे टिकेट हांकां सांगानचें काडलें ते वलदायन आमी आयलींची आमी कितें दूर राबलींची हांगा देखून येवन आमी पार्टिसिपेट केला आनी आतां आमकां प्रसाद आनी मेळचे पुरो कसो म्हणून आमी आनी मुखार पळयता ती देवान आमकां चलयलें खुशी जालें पळोवन. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या डिसेंबरात तांकां 50 इयर्स जात काय हॉर्डिक जावन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी देवाले आनी तशी स्वामेला आशिर्वाद आमकां पुरा मेळ्ळो म्हणून म्हणून घेता तशीची आमगेलो कार्यक्रम मुखार सुया आमी विंगड जनाक वेवलो सुया दावेन बायलेन बसता दावेन काशी मठांत दंपती पूजा चलता आसा आतां तितले अनाउन्समेंट दिले बामणाल दावेन बायलेन बैस काम म्हणून घेवन पुराजन तशी बैसलेची वृद्ध दंपती हांगी काशी मठांत दंपती पूजा चलता आसा मम्मा तुमगेलें नांव कसं नाही खंयची कामां दाखोवन हांव श्रीनिवास कामत म्हगेलें एज 75 हांव मंगळूर दाखोवन आयलो म्हगेले बायल पद्मा कामत तिका 68 मंगळूर आसाची म्हाका त्याग जन चेडू मंगळूर आसाची हांव म्हगेली 25 आम्हाला बेणी ती आनी तिगे बाब म्हणून आयलेंची तिका 90 प्राय तिका 91 प्राय तांणी मात्र मातशी बेसलेंची शांताराम मल्ले आनी तारा मल्ले म्हणून तशी कितली वर्स जाली तुमकां हॉर्डिक जावन 43 60 तांकां आमी उलयसी ताची सो रायट तुमी दोग जन मस्त वर्स जाले 43 वर्स जाले हॉर्डिक जावन तुमगेले एक्सपिरियन्स कशें नाही तुमगेले जीवन एक्सपिरियन्स जीवन लायताला व्हडली ते सगळें पुरो व्हडी लायताला मागीर लायताला एक जण चेडू लायक हें आसा चंदायर आसाची
चार नात तर म्हाका धाकल्या वाडीक जाय न्ही तो चिकता कामारच वाडीक जाय न्ही तशी ह्या व्हिडिओ पळोवन घेनुचेली कोणें आसल्यार बाई सांगतलीची जाल्यार एक विशय मम्मान सांगले हॉर्डीक जातर वय लायक आशिल्ले फूड लायक आशिल्ले ह्या एक कॉम्प्लिमेंट एक दोग जाणां दाम्पत्य जीवन लायक आशिल्ले म्हणजे अशी मस्त जनाक हें मोग म्हणजे मस्त इम्पॉर्टंट जाता तशी उलोवया मस्त वर्स एक्सपिरियन्स जालेले हॉर्डीके जावन तांणी सगळे जीवन प्रति दीस ओके सो प्रति दीस काडका बॉम्बून बायले लोटू सगळे जीवन पळोवंक येवका संसार पळोवंक येवका म्हणटा एक व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी उलोवया आनी विंगड जनाल एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हणून म्हगेलें नांव शुभा कामत म्हणून म्हगे प्राय 69 तुमगेल मम्मा नांव आनी प्राय म्हाका DV कामत 75 75 कितले वर्स जाले हॉर्डीक जावन 46 45 कंप्लीट 45 years कंप्लीट जावन 46 खंयची गांवां दोकून आयली मैसूर सो फर्स्ट टाइम काशी मठ येता अशी की ದಿಂಡಿ ಇವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಪಟ್ಟಾಕ ಆತ ಸ್ವಾಮಿನ ಏಕ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲ म्हणून ವಾಪಸ್ धावून आयली ಅಂತೆ ओके सो कितले वर्स जाले 46 45 years सो कसन मेसेज दितात तुम्ही आताच बामूण बायला आता बामण बायलाका आमगेल्या मणकेची गम्मतेरी बामण पळोवन घेवन चंदायरी बामणा ओटो लायक रीतीरी लढाई जाता असता सकडांकय जाल्यार आमी गम्मतेरी 45 years काडला म्हणून खुशी भोगता लढाई जाल्यार तशी अंडरस्टँडिंग चड जाता काय मामा तुमगेल एक्सपिरियन्स मेसेज काय ना म्हाका ओके व्हेरी सिंपल सो खुशी जाता अशी उलोवसूचे का आमी आनी इतली जाणां उलोवया ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಂತೂ ದಂಪತಿ ಪೂಜೆ ಚಲ್ತಾ ಸ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB मुखांतर तुम्ही पळयता आसाची मस्त वृद्ध दंपतिकाची गौरव दिवचे तसले आणि तांगेले संबंध कसं नसतं दाम्पत्य जीवन कळलेलं तर की एक कृतज्ञते म्हणून आम्ही लेख येतं तशीच तांगेले एक्सपिरियन्स आणि काही दखून आयल्याची म्हणून पळय उलोवया मागीर तुमगेलें नांव तारा मल्ल्या तुमगेलें नांव शांताराम मिगेल अन्नाल नांव आहे शांताराम तुम्ही तशीची कितली वर्स जाली तुमकां कंप्लीटेड सांग कंप्लीटेड 89 आणि 90 कंप्लीट एज तुम खोर्डीक जावन कितली वर्स जाली खोर्डीक जावन कितली वर्स 62 ओके 62 years जाले हॉर्डीक जावन घेवन सो हांव इतली जाणां उलयसलेल्यान तूं 50 ते आमी आयकलेची 62 years आनी हांकां दोग जाणांक पळोवचें मस्त मस्त खुशी जाता मागीर म्हाका ते एक विशय सांगाची 62 years 62 वर्स ओटू तुमी जीवन काडलेलें आसा चड म्हळ्यार कितली दीस तांकां सोंड राबलेच तुमी कितली दीस सोंड कुळार चमकलेल की फ्रेंड्सां काही चमकलेल की होडी काही चमकलेल काही सोंड रबिल 8 दीस सोंड रबिल नातला कितने बाळान तिरगर कोडे झालं सोंड वचनी बाळांचे राव केले आस्पत्रे आशिल्ली तेन्ना वतू आशिल्ली ती पुरो आयकुचें मस्त खुशी जाता ओके एक 2 पॉयंट इतली वर्स तुमी खुशेर आसाची येश पुरा म्हणटना आमगेल यंगर जनरेशनाक दिवची मेसेज कसन तुमी आमी जनरेशन मेसेज कसन संदेश कसा आमी प्रितीर आसका आनी मायन सुन्नेन तुमी एडजस्टमेंटार आसका आमगेले मायन म्हळ्यार आमी हेंगेर बसना सुन्ना एडजस्ट करका सुन्ना वटू दुमा वटू सकड पुत्ता वटू आमगेले मर्जी फुडले मर्जी घेवन म्हणचे जायना दान्ने पुरा एडजस्टमेंटच आसका म्हणून आमी गेले आनी कांय ना तशी बामूण बायलेल मध्ये खुशेर आसका म्हणून हांव आयकता हांव सांगितलें तेन्ना आयकता सजेशन आता कसं नाही तुम्ही सांगेल तांक समज दिसनी जाल्यार तुम्ही कसं की सांगेल तांक सम दिसनी म्हणजेला कशी तुम्ही हँडल करता तेका म्हणत पडचे मुंड वयर पडचे सांगे असं सगळं सांगता विषय डिसेंट आसका म्हूण सांगचे ते आयकना तितलें जालें ते तशी सोडका मस्त आयकना म्हूण जाल्यार म्हणून ओके जागृत आसका माय आतां म्हणटा न्हू आना म्हण विचार सुन्ना पळोवं का म्हणून सुन्ना तशी आसका मायन तशी आसका सुन्नाले हें घेवन बसचेना मायने मिगेले हें घेवन बसचेना ती सोन कशी सो हा एक्सपिरियन्स मस्त उलोवचें आसता मस्त खुशी जाले तुमगेलो आशिर्वाद आमकां सर मागीर तुमगेलें नांव जयंती तुमगेलें नांव विश्वनाथ तुमगेलें प्राय तंबत मुरा स्टार्ट जाला तुमगेलें 80 कितली वर्स जाली हॉर्डीक जावन हॉर्डीक जावन 50 वर्स जालें खंयची गांवां दोकून आयल्याची हांगा एच गांवांत दोकून कुळार आनी खंयची मंगळूर सो तुमकां हॉर्डीक जावन कितली वर्स जाली म्हणल्यार
50 वर्स जाल्ले म्हणून हे सांगले आतां होडिके पूड तेदान पुरा फोन हे पुरा ना आशिल्ले तुमी होडिके पशी पूड लेटर बरोवचे न्ही आशिल्ले ना होडिके वेळारी तांकां फर्स्ट पळयलें की पूड पळयलें होडिके वेळारी फर्स्ट सो कसले मेसेज दिता तुमी आमकां पुराची सगळे सांगू आसा थँक्यू तशी मस्त जन वृद्ध ದಂಪತಿ ಹಂಗೆ ಕಾಶಿ ಮಠ ಅದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನರಿ एक विशेष पूजा पुरा कಡೆ मेळ्ळें नतिले हांगा कन्या पूजा जावचेशे पुरा विंगड पूजा अप्रूप एक आमी आयकना नतिले काही आमगे शास्त्र आशिल्ले पुरा पळयता आसाची तशीची एककलेले उलयले तशीची मस्त पुरा गम्मते विशय वे मेळटा आनी आमकां एक मेसेज वे मेळटा मस्त जना उलोवसूचे आसा आमी उलोवसूया हांव निकिता केळी यूथ ऑफ GSB तो हे पुरा कार्यक्रम तुमी पळयता आसाची बँगलोर काशी मठा दाखोवन तशी वृद्ध ದಂಪತಿಕಾದ पूजानी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करता आसाची आमी त्या पळोवया मामू तू आख देऊ का बड़ा मम्मा गांध देऊ का
ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೆ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೆ ವಿಮಲೇಶನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೆ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೆ ವಿಮಲೇಶನೆ अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वहृत्कमलवास विमलेशने 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 वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీయతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీయతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्रीहरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ
हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य आमगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मङ्गलनगरी मायापुरी मङ्गलनगरी मायापुरी संगशिशांक घेऊन चारी संगशिशांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला
श्रीहरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द परब्रह्म पादरायणु शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्यात्म श्री हरी 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 वेदव्यास हरी वेदव्यास हरी 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 सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी
गंगा तीरारे बसला श्रीहरी गंगा तीरारे बसला गंगा तीरारे बसला वेद व्यास गंगा तीरारे बसला वेद व्यास हरि गंगा तीरारे बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय ದಾಸನಾಗಿಸುಯಲ್ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸುಯನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆಯೇ ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೋಸ ಹೋದೆನೋ ನಾನು ಶ್ವಾಸಗಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೋಸ ಹೋದೆನೋ ನಾನು ಶ್ವಾಸಗಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ
ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೆ ಭಕ್ತಿರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀಹರಿ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೇ ಭಕ್ತಿರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास
जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास वेदव्यास जय 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 वेदव्यास वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय
महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल महिमा विराट सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल महिमा विराट बंधुनु घेतला ते जटा मुकुट त्रिकाल पूजन तका काशी मठांतो महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति समदान दित्त विद्याधीशु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति समदान दित्त विद्याधीशु गौड सारस्वता समाज उद्धारकु सनातन हिंदू धर्म रक्षकु महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु मामू तू अक्क देऊ का बड़ा मम्मा गांध देऊ का सिकंदर गांधी शिकंता चिके गुन्नु सर्वांना नमस्कार मगेल नाव बी रविशंकर प्रभू मगेल बायल बी दीपा प्रभू आम्ही बेंगळूरवरून पुन्हा स्वसपस्त हिडिदಲ್ಲ वर्जन आमगे गाव ब्रह्मावर या गुरुवार सम्मुखर कसले भाग्य मिळाला आम्ही कसं की पूर्वजल मक्याला पुण्य लेखतात देव पूर्वजनक बर कोण आयर अर्जुन बरे दवत शिकवरा म्हणून देवाला मागून घेतात अंद लाई तू लाई पांडुरंग कामत बायल नाव सरस्वती कामत आम्ही विजयनगर तो कुणायनी
मूळगाव नागोड गेला 56 वर्सांनी 68 जालें म्हाका ते 83 जाता 80 जालें देवा दयेन स्वामील दयेन भारी खुशाली देव आमकां ओट्टू लोकांक बरें करो स्वामीन एक आमकां एक अनुकूल दिल्ल्याक कोण दिल्ल्याक भारी एक संतोष स्वाम्या लागीं देवा लागीं कुलदेवा लागीं मागून घेता देव बरें वॉलंटियर्स एक सेल्फ को जान सोडला जाता ये अंग या अंटितो अलास पड़ा रगला गिर रहे रेस पड़ा रे ऐसे नहीं थोड़ा का अंदर ओपन कर हरि ओम ಐನಲೆ ಮಂಗಡಲೆ ವಿನಂತಿ ಸರ್ ಹಂಗ ಬಸ್ತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಲಾಗಿ ತನ್ನಿ ವಸ್ತ್ರ ಉಪಚಾರ ಸ್ವೀಕಾರ करून हंगा बसका कसं आहे कारण आधी कुठा कडे आणि वर्षाला सरस्वती देवाला राखा हंग पूजा आणि त्याला पूजा करतात तो एक टाइमिंग पूज जायनुची कोणी ओटा जन तेदुगुनो तुमका पूजन जत्तरी एक मिनट जमा कर मेरा कौन दिया एक साल का साल एक मैं लक्ष घेऊन का पूज केलं काळी पण काळी
लक्षात घ्या ठीक आहे मोठी करून देताना माझ्याशी पहिला अशा पुरांना सगळ्यांनी गेले येतात खाली पुढं रंग घ्या ಹಂಗ ವೈರಿ ಪೂಜಾ ಜಲಲೆ ಮಲ್ಗಡಲಿ ಹಂಗಾಚೆ ಬೈಸುಕ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆ देवा पूज्य तरी तुमका आपण वर घेऊन गेलो स्वामीला ताना प्रसाद विचारसा अंग कोणा पूज करू जायनी जाग मिळली त्यांनी सकल पैसे कामड विनंती करतात ती मलकडे का थई अनुकूल करून नम जाऊ का जल्दी ते पळून घेऊ का ये पूजा येऊ का त्याची हंगा वैरी पूजा मलकडे नका मिसका तुमका सगळ्या पाहिजे संकेत ना हंगा तुम्ही जायमध्ये
जल्लारी स्वाम्यान प्रसाद येतरी तुमच्या टॅग तुम्ही विसरणे बरे येता हांव हांगाच हांव मोहिनी दयानंद पै बेंगळूरांतल्यान काशीमठांतल्यान उलयता आसा यूथ ऑफ GSPच्या सक्कड वीक्षकांक म्हगे सप्रेम नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोत आसा हांगा बेंगळूरांत काशीमठांत आमगे परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद सैमीन स्वाम्याले कार्यक्रम चलता आसा चातुर्मास व्रत त्या संबंध मस्त कार्यक्रम हांगा आयोजन केलेलो आनी ताजी सक्कड सवीवर तुमकां कालाक समय जावन यूथ ऑफ GSPन दिला तशें देखून प्रत्यक्षान आयल्यांकय परोक्षान आयल्यांकय सक्कडे कार्यक्रमा विवर उकडला आज एक व्हड दिवस दंपती पूजा म्हणून हें प्रथम जावन हांगा चलता आमी वृद्ध म्हणाची आमी वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध म्हणटाची इत्या म्हळ्यार आमगेले म्हालगडे आमकां संस्कार दिवन तांणी एक असल एक समाज बांदून दिला आतां आमगे समाजांत संस्कार उणी जातस चेडे बाळांक म्हालगडे कशी पळोवन घेवका कशी मर्याद दिवका तांकां कशी आमी तांगेलो आशिर्वाद घेवन आमगेलें मुखावेल जीवन पावन करून घेवका म्हणून तितलें ज्ञान ना आमगेले चेडूं विद्येन तूं भारी मुखार गेल्यांची आनी चांग कामार उन्नत स्थान पावल्यांची जाल्यार स्वाम्यान लागला कसन म्हळ्यार आमगे समाज बरे जेवका आमगे चेडे बाळांक चांग रितीन ज्ञान दिवका आनी म्हालगड्यांक चांग रितीन पळोवन घेवका तांगेले वयरी गौरव आसूं प्रीती आदर आसूं म्हळ्यार एक भावना तशें देखून आज आमी हांगा वृद्ध दंपतींक पूजा करता आसाची हें आमगेलें महाभाग्य तांकां पुराय रितीन जालें तितलें अनुकूल करून दिलां सुमार एक 250-300 जन आयल्यांची भारी संतोश आतां तांकां पुराची स्वाम्यालो अनुग्रह प्रसाद मेळटा आनी निजान सांगचें जाल्यार बामणाक 75 वर्स जाल्यार तांणी अर्ह म्हूण सांगून सांगिल्लें आसा जाल्यार खुशी म्हळ्यार 95 वर्स जालेले दंपती आयल्यांचे काही 91-90 अशी पुराय जालेले देवा दयेन तांणी हांगा थंय येवका म्हण जाल्यार तांकां देवान चांग आरोग्य दिलां आनी मुखार सुनी तांकां तशी देव चांग आरोग्य मना शांती समाधान दिवन चेडे बाळा वटू चंदाय रसका तांगेले घरांत सुख शांती संपत्ती समृद्धी सक्कड स्वाम्या देव अनुग्रह करो म्हण हांव मनान मागता आनी सगळ्याल आमगेले हांगाशी जनाल पर जावन हांगा सक्कड म्हालगड्याले दी मागून घेतका आमकां सक्कड आशिर्वाद कोरका म्हूण